सकाळ जाली सूर्य उदेलो, दसऱ्याचो सण दारार पावलो. दारादारार रोजांचो झेलो आपट्यापान लुटपाचो सुवाळो. सविस्तांक दसऱ्याची परबी भेटयत हांव संजना अंजुनकर लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो दसरो. घराघरांनी गाडयांची आनी शस्त्रांची जाली पुजा. दसऱ्या निमतान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केल्ली गाडयांची पुजा. समेस्त गोंयकारांक भेटयल्यो दसऱ्याच्यो परबो. आरटीआय कायद्याच्या कलम 26 प्रमाण दरेका राज्यांत आरटीआय कायदो आपल्याक प्रादेशीक भाशेन प्रसारीत करप गरजेचें. आरटीआय कायदो रोखडोच अणकारीत करतले कोंकणी भाशेंत राज्य आयुक्त आत्माराम बर्वेची माहिती. जीएमसीत जावपी चोरयांच्या घडणुकांचेर आळो घालपा खातीर जीएमसीच्या आवाठांत बसयतले कॅमेराज. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती. नुस्तेमारी उद्देगांतल्यान जावपी प्रदुशणा विशीं विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान उक्तायली तिडक. प्रदुशण थांबोवपा खातीर देंवतले रस्त्यार युरी आलेमावाची शिटकावणी. मास्क घालून चोरी करपी टोळेचो पर्वरी पुलिशेन केलो पर्दाफाश. फेब्रुवारी ते सप्टेंबर मेरेन 17 परस चड घरांनी केल्ली चोरी. 19 केसची सुटावो करपाक पुलिशेक यश. सुमार 500 ग्राम भांगर केले जप्त. आतां खबरो विस्तारांत. बऱ्याचो वायटाचेर जैत मेळोवपाचो उत्सव म्हळ्यार दसरो वा विजयादशमी. दसरो एक म्हत्वाचो उत्सव म्हूण पुराय भारतांत वेगवेगळ्या परंपरे प्रमाण मनयतात. गोंयांतूय दसऱ्या निमतान दर एका घरांत गाडयांची आनी शस्त्रांची पुजा केली. ह्या शुभ मुहूर्तार लोकांनी नव्यो गाडयो खरेदी केल्यो. पळोवया दसऱ्याची कांय खिणचित्रां. आरटीआय कायदो रोखडोच कोंकणींत अणकारीत करतले अशी माहिती राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे हांणी दिली. आरटीआय कायद्याच्या 26 कलमां प्रमाण दरेका राज्यान तांच्या प्रादेशीक भाशेंत आरटीआय कायदो प्रसारीत करप गरजेचें. त्याच कलमा प्रमाण गोंयांतूय आरटीआय कायदो कोंकणी भाशेंत अणकारीत करतले. ॲक्च्युली 12 ऑक्टोबर हो दर वर्सा आरटीआय डे म्हणून सेलिब्रेट जाता. पूण ह्या वर्सा त्या दिसा दसरो असल्या कारणान फाल्यां सुटयेचो दीस असल्या कारणान आमकां वर्किंग डे दिसा सगळ्या ऑफिसरां खातीर कार्यक्रम आयोजीत करपाचो आशिल्लो. म्हणून आयज 11 तारखेक हो आरटीआय डे आमी आयोजीत केला. आणि पयले फावट सगळ्यो ज्यो फर्स्ट एपेलेट ऑथॉरिटी आसा, जे हेड ऑफ डिपार्टमेंट आसता किंवा त्या इन्फॉर्मेशन ऑफिसराच्या वयली जी ऑथॉरिटी आसता, जे अपील डिसायड करता पयल्या स्तराचे, तांकां सगळ्यांक आपोवन आमचे गोंय सरकाराचे जे लर्नेड एडवोकेट जनरल आसा तांचे विचार ह्या विशयाचेर तांचे कडेन मांडून तांकां क्लॅरिटी येवची. आनी तातूंतल्यान हे जे रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टाचें जे डिसेमिनेशन आसा सामान्य मनशा पर्यंत ताजे बेनिफिट्स पावपाची जी गरज आसा तातूंत चड क्लॅरिटी येवची हो हेतू धरून आमी हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. आनी बरें दिसता की व्हडा संख्येन सगळे फर्स्ट एपेलेट ऑथॉरिटी हांगा जमून तांणी ह्या कार्यक्रमांत सक्रीय सहभाग घेतलो. तांकां देव बरें. आरटीआयची माहिती कोंकणीमधनंही दिली जाणार आहे. सगळ्या राज्यांकडे मॅन्डेट आसा ह्या हातून आरटीआय एक्टाच्या अंडर की प्रत्येक राज्यान आपापल्या राजभाशेन ही माहिती म्हणजे हो कायदो हो लोकां पर्यंत पावोवचो म्हणून. आनी कांय कारणास्तव तें ट्रान्सलेशन जावंक नाशिल्लें. तें ट्रान्सलेशनाचें काम सुरू जालां आनी बेगीनूच आमी
ताजी कॉपी सगळ्या लायब्ररीज आसतल्यो, सगळ्यो सरकारी ऑफिसां आसतलीं आनी सामान्य मनशाक सहजपणान उपलब्ध जावचो हो कायदो आनी तो समजपाकूय सोंपो जावचो ह्या दृश्टीन कोंकणी भाशेंतल्यान उपलब्ध करपाचो आमची मोख आसा आनी आमी ते साध्य करतले. जीएमसीन जावपी चोरयांच्या घडणुकेची माहिती जीएमसींतल्या डीना कडल्यान घेतलो. ह्या चोरयांच्या घडणुकांचेर आळो घालपा खातीर फुडल्या 1.5 म्हयन्या भितर जीएमसीचे हॉस्टेल कॉरिडॉरा सयत सगळ्या वॉर्डांनी सीसीटीव्ही कॅमेराज बसयतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. शुक्रारा गोंय जिल्लो मिनरल फाउंडेशनाच्या निधींतल्यान 21 रुग्णवाहिकांचें लोकार्पण केल्या उपरांत भलायकी मंत्री उलयतालो. की फूल गोवा मेडिकल कॉलेजचे वॉर्ड्स हे हांवें म्हाज्या खर्चान CSR कोणाक सांगून आमी हे व्हिडिओ कॅमेराज आणि हे सगळे CCTV योग्य तरेन योग्य पोझिशनान आमी घालतले विथ कॉमन डॅशबोर्ड. म्हाका आनी 1 म्हयनो टायम जाय हे सगळे जाग्यार घालपाक. हांवें ऑलरेडी मनीस जो करतालो तेजेच एक्सिडंट जाले, तो बी GMCनूच एडमीट आहा. तो एकदां भायर सरतकूच आमी तेका आमी सांगलेलें आसा अंडर CSR पूर्ण गोवा मेडिकल कॉलेज बॉयज हॉस्टेल, गर्ल्स हॉस्टेल, लेडीज हॉस्टेल हे डॉक्टरांचे हॉस्टेलां हे सगळे आमी कॉरिडोर्स आनी ओपन स्पेस म्हणजे आमकां योग्य तरेन डॅशबोर्डान आमी करतले म्हणजे आमी योग्य तरेचो रिस्पॉन्स टायम सिक्युरिटीचे दृश्टीन आमी लक्ष घालूं शकता. आनी 1 म्हयनो मॅक्सिमम 1.5 मंथान आमी गोवा मेडिकल कॉलेज इज ह्यूज, सो वी वील डू इट. इट्स कॉस्टिंग couple of crores but we are doing it. तर मग ते आउटपोस्ट आहा पळय तेजेर सुद्दां ते कंप्लेनी घेयना. काल सुद्दां ते गेल्ले कंप्लेन दिवपाक. तुम्ही आता जे सांगला आउटपोस्टाक हांव डीजी कडेन उलयता, अलोकजी कडेन हांव उलयता आनी अलोकजी कडेन हांव नजरे काडून दिता ते आउटपोस्टाक रजिस्टर करपाची गरज आहा. जर गोवा मेडिकल कॉलेजान पुलीस दवरल्या त्या पेक्षा पुलिसाक आमी सांगचे पडटले आनी ते डीजी आपल्या माध्यमांतल्यान ते सांगतले. हांव तांकां डायरेक्टली सांगू शकना. हांव डीजीक पत्र बरयता, डीजी वील गिव इन्स्ट्रक्शन्स अकॉर्डिंगली. यू हॅव टू फॉलो द सिस्टम. आय कॅनॉट जस्ट. नुस्तेमारी उद्देगांतल्यान जावपी प्रदुशणाविशीं विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलेमावान तिडक उक्तायल्या. नुस्तेमारी उद्देगांतल्यान जावपी प्रदूषण थांबलें ना जाल्यार कायदो आनी सुवेवस्थेचे गंभीर प्रस्न उपरासतले. तशेंच आमकां ह्या सरकाराचेर विश्वास ना म्हूण युरी आलेमा उलयलो. देखून प्रदूषण थांबोवपा खातीर रस्त्यार देंवपाची शिटकावणी युरी आलेमावान दिल्या. मिलवाल्यांनी ते मान्य कोताय की बाबा वास येतमू वयना येता ते उदो पड सोडलें ते कोणान सोडलें आम कितें तें खुंयच्यान सोडलो ते IDC मॅनेजरा पासून खबर ना. सो बेसिकली दीज युनिट्स आर पोल्युटिंग युनिट्स. इफ यू लुक एट द नायट्रेट एंड फॉस्फेट कंटेंट एल्सवेयर ते धंदकोताय पयश कोताय मग लोकांक कित्याक सफर करूं जाय? वाय शूड द पीपल सफर? You all, whatever you all are तुमगे business को दे तुम करे, but you all have to take measures to control the environment. Why should people suffer? Time and over again, 7 दिसा बंद पडापत स्टार्ट जाता. हे हेंक हॅबिट जाला बॅक करपाक. We have demanded for a comprehensive audit with regards to health and everywhere, and I am on the verge. We are also looking at getting legal relief. कित्याक ह्या सरकाराचेर तर आमकां विश्वासू ना. हे सगळे कोमिनाद आहाय हिंगा बंद करपाक. जेन्ना आज वास थोडो हे दिसान वास उणे आहा पूण वास वाडल्यार हिंगा लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन जाता आनी हेका जबाबदार चीफ मिनिस्टर आसतलो. लोकांक कित्याक त्रास लोकांक कित्याक विथ द वे आनी नुईन सोडय दॅट इज कनेक्टिंग टू रिवर्साल. दीस इज अ सारखे क्रिमिनल ऑफेन्स. आनी टँकरान जे पड हे ओडटय हेंगेलो ETP प्लांट आसता. आज ETP प्लांट म्हणल्यार is the main plant that the fish mill or fish industry needs to have. आज सुरेजान ते टँकरान ते उदो भायर वता. It's a criminal offense. They cannot do that. You have to treat it in your industry. This is not a biomedical waste that you take out and treat. This is not hazardous waste that you take out and treat. I will fight for the right of the people and we will fight in whatever ways possible. And yeah, pod vas potun ela there will be a law and order situation. Kitak 8,000 crore tanu bodshan dorai. Keep it in your pockets. Don't take the people for granted. Otherwise there will be such a law and order situation and the chief minister will be responsible. मास्क घालून चोरी करपी टोळेचो पर्वरी पुलिशेन पर्दाफाश केलो. हे चोरांचे टोळेन फेब्रुवारी ते सप्टेंबर ह्या काळांत 17 परस चड घरांनी चोरी केल्ली. उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांतल्या बंगल्यांक आनी फ्लॅटांक ताणें लक्ष केल्लें. ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी मारियो सांताना बाप्तिस्टा हाका अटक करून ताणें चौकशेंत आपूण मुखेल सूत्रधार आशिल्ल्याची कबुली दिली. 500 ग्राम भांगर ह्या वेळार तांचे कडल्यान जप्त केलें. You know, for the last 6 months, crime teams in North Goa, we were noticing there was a pattern in house burglaries, wherein certain masked men were seen as committing these crimes.
In this regard, different cases were registered in various police stations of North and South Goa. And last week we had shared with you that during investigation, Porvorim police station had arrested 2 suspected masked men who were later identified as the persons who were committing these crimes. They had been identified as one Mr. Maria Baptista. He is 44 years old, a resident of Benolim, and another accomplice, Mr. Mohammad Sufian. He was 20 years old, resident of Talkonda, and he was a first year BCom student. During the interrogations which we conducted with them, it was revealed that both these persons confessed that they had indeed committed a large number of burglaries in North Goa. They also confessed that they had handed over all these stolen ornaments to one Mr. Philip Rato, who is resident of Benolim, who thereafter used to sell these stolen gold ornaments to a goldsmith identified as one Mr. Samarpal, who is having a small jewelry shop in Margaon. Both these persons were brought to the Porvorim police station and necessary legal formalities regarding their arrests were done. During the course of investigation, we have so far recovered around 500 grams of stolen gold jewelry. That is around half a kg. And all these persons have confessed to have committed these thefts in a coordinated and in a well-planned manner. गोंयांत जाती प्रमाण जनगणना करपाच्या ओबीसीच्या फुडाऱ्यांच्या मागणेक गोंय काँग्रेसीन तेंको दिला. लोकसभेचे विरोधी पक्षफुडारी राहुल गांधी हे गजालीचेर भर दिता. जाती प्रमाण जनगणना केल्यार 90% लोकांक तांचो हक्क मेळटलो असो तांकां विश्वास आसा. ते खातीर गोंय काँग्रेसूय ओबीसीचे हे मागणेक तेंको दिता अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी सांगलें. काल भंडारी समाजाचे लिडर जे आहात ते सीएमाक वचून मेळ्ळे, तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन बीन दिलां की कास्ट सेन्सस जावचो म्हणून. सो ते उपरांत तुमचे एक ट्वीट आयले की तुमी सपोर्ट करता फॉर कास्ट सेन्सस म्हणून. सो म्हणजे भंडारी समाजान मागणी केल्या ती तुमकांय मान्य दिसता अशी तुमी डिमांड करतात गव्हर्मेंटा कडेन काय? आमचे पक्षाचे लिडर तसेच आमचे भारताचे लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते श्री राहुल गांधी वो एम्फसायज केल्ले आसा की कास्ट सेन्सस हो जावपा जाय. आनी तांणी सांगला की जेन्ना कास्ट सेन्सस जेन्ना जातले तेन्ना 90% लोकांक तांचो जो अधिकार आसा पळय, जे ड्यूज आसा ते सगळ्यांक मेळटले. सो काल जो ओबीसी संघटनेन जो डिमांड केला की कास्ट सेन्सस जावचो, हाका काँग्रेस पक्ष पाठिंबो आमचो आसाच. आनी आमचे लिडर हे तुम्ही पळयला की वेळोवेळ ते लोकसभेन सुद्धा आणि सदांच ही इज बीन डिमांडिंग फॉर दीस कास्ट सेन्सस अक्रॉस द कंट्री. सो इन गोवा काँग्रेस पार्टी सपोर्ट्स वॉट ओबीसी हेज आस्क्ड अँड आय थिंक दिस गव्हर्नमेंट शूड कम अप अँड डू द कास्ट सेन्सस. बट हो फक्त ओबीसींचो कास्ट सेन्सस जावपा जाय काय गोंयांत जितले डिमांड केला की कास्ट सेन्सस म्हणटकीर सगळे कास्ट आयले न्ही तातूंत. इट इज नॉट ओनली पर्टिनिंग टू वन कास्ट. सो आय थिंक लेट द गव्हर्नमेंट डू द कास्ट सेन्सस. आमचे लिडरांचे तेच मागणी आसा की देशभर कास्ट सेन्सस जावचो सो दॅट सगळ्या जे लोक आसात ह्या देशात रावपी तांकां 90% लोकांक तांचो रायटफूल जे ड्यू आसा ते मेळटले. कार आनी स्कुटरी मदीं जाल्ल्या अपघातांत 2.5 वर्साच्या भुरग्या सयत एक फामिली नशिबान वांटवली. हो अपघात शुक्रारा राती दिवचलच्या नवीन बायपास रस्त्यावेल्या वाटादेव जंक्शनाचेर घडलो. ह्या अपघातांत भुरग्याची आवय मात कांय प्रमाणात जखमी जाली. हो अपघात शुक्रारा राती दिवचलच्या नवीन बायपास रस्त्यावयल्या वाठादेव जंक्शनाचेर घडलो. हे विशींची म्हायती अशी, सरवणचो कालिदास घाडी हो आपले GA04 M8090 हे स्कुटरी वयल्यान दिवचलच्यान सरवणच्या दिकेन येतालो. ताचे वांगडा ताचे स्कुटरीर ताची घरकान्न आनी 2.5 वर्सांचो भुरगो आशिल्लो. वाठादेव जंक्शना कडेन पावतकीच फुडल्यान येवपी GA04 T6632
हे कारीक स्कुटरीचो नेटान धपको बसलो. ही कार मुख्य रस्त्या वयल्यान बायपास रस्त्याचेर वतना हो अपघात घडलो. ह्या अपघाता उपरांत स्कुटरी सयत कालिदास, ताची घरकान्न आनी भुरगो रस्त्याचेर उसळून पडले. ह्या अपघातात ही फॅमिली नशिबान वाटावली. मात कालिदास घाडी हांची घरकान्न आनी ताचो 2.5 वर्सांचो भुरगो कांय प्रमाणात जखमी जालो. जखमींचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात अशी माहिती मेळ्ळ्या. ह्या अपघाताची माहिती मेळटकीच दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार धांव घेतली. पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो करून ते फुडलो तपास करतात. ह्या अपघातात स्कूटर आनी कार ह्या दोनूय वाहनांची मोठ्या प्रमाणात मोडतोड जाल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. PWD GMC भलायकी खाते, पुलीस आनी जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या नोकर भरतीन भानगडी जाल्यो तरी लेगीत भाजपा तातूंतल्यान कांयच शिकली ना. कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं सरकारी पदां भरा. गोंयच्या तरणाट्यांक योग्यतायेचेर नोकरी मेळपाक जाय. तरणाट्यांच्या फुडारा कडेन खेळूंक नाकात अशी शिटकावणी भाजप सरकाराक गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी दिल्या. काँग्रेस पक्षान आपल्या 2022च्या मॅनिफेस्टोन आमी घातिल्ले की ऑल द जॉब्स विल बी प्रोवायडेड थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. म्हाका इन्फॉर्मेशन अशी मेळ्ळ्या की खंय तरी मुख्यमंत्री हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्क्रॅप करपाक सोदता आनी जे जॉब्स पळय आसा ते परत डिपार्टमेंटाच्या अंडर ते घालपाक सोदता. नाव BJPक जाणा कितें की धीस इज बिकम अ करप्शन टूल. आमी हाज्या पयलीं सुद्दां पळयलां की PWDचे जॉब कशे ह्या लोकांनी विकले. जेन्ना तांचोच आमदार तेन्ना बाबूश मोन्सेरातान जेन्ना सांगिल्लें की PWDचे जॉब विकले, ताज्या उपरांत आमी पळयलें की हेल्थ डिपार्टमेंटान आनी GMC जवळपास 1500 लोकांक जेन्ना थंय भरती केले, इट्स मेंट टू द कोर्ट. सो BJP इज नोन टू सेल द जॉब्स. आज गोंयचो युवा पिढी अक्षरशः भुरग्यांक तळमळटा फॉर जॉब. आमी पळयलें की ह्या मुख्यमंत्र्यान गोंय राज्याक नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हरून दवरिल्लें आसा. काँग्रेस पक्ष ह्या सरकाराक आमी हे डिपार्टमेंटल वायज रिक्रुटमेंट करपाचे वील नॉट अलाव. लास्ट टायम जेन्ना PWDचो स्कॅम जालो तेन्ना काँग्रेस पक्षान ते भायर काडून, करप्शनाचे भायर काडून सगळे जनते मुखार दवरिल्ले. म्हजे चेतावणी आसा ह्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान की गोंयच्या युवा पिढीचेर खेळू नाका, लोकांच्या भविश्याचेर खेळू नाका. आतां जालां कितें, आतां इलेक्शन येवपा, आतां हे परत लोकां कडेन वतले बॅगो मागपाक, जॉब विकपाक. सो सगळ्यां कडेन मागता की म्हाका दिसता लोकांनी सुद्दां हाका बळी पडपाक जायना. जे मेरिटान आसा तांकां मेळुनी मरे, तांकां तांचो रायटफूल हक्क मेळुनी. वाय दीस गव्हर्नमेंट ऑलवेज वॉन्ट टू सेल द जॉब्स. सो म्हाका दिसता दीस इज अ सिरियस इशू. वी विल नॉट अलाव द गोवा गव्हर्नमेंट टू सेल दीज जॉब्स बाय ते डिपार्टमेंटल वायज वचून रिक्रुटमेंट करपाचें वील नॉट अलाव. जे आमी मॅनिफेस्टोन सांगिल्लें ते वी विल स्टीक टू इट. आय थिंक ऑल द जॉब्स हॅव टू गो थ्रू दॅट प्रोसेस. म्हापशें वाठारांत सध्या बेकायदेशीर रितीन बसपी विक्रेत्यांक लागून समस्या निर्माण जाल्ली आसा. गोंयकार विक्रेत्यांक प्रोत्साहन मेळचे खातीर दसऱ्याच्या निमतान जे हे भितर गोंयकार विक्रेते येतात ते रोजाच्या फुलांचेर गटारांतले उदक शिपडायतात अशी गजाल उक्ताडार आयिल्ल्यान आतां ह्या विक्रेत्यांचेर खर कारवाय करपाक सुरवात केल्ली आसा अशी माहिती म्हापशें नगरपालिकेची नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकार हांणी दिल्या. दोनच विषय आसा. सणाच्या नावान म्हणजे जेन्ना हे असे ऑकेजन येतात तेन्ना काही लोक येतात एक फुलांची किंवा एखादी वस्तू विक्री खातीर येवन बसलेले असतात आणि जेन्ना आमी ह्या गोष्टीचे आमकां नोटीस जाले, ह्या गोष्टीची निदर्शनां येयली, इमिडिएटली आमची टीम थंयसर गेली, आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर टीम ऑफ वर्कर्स, आणि तेंच्यांनी व्हेरिफिकेशन करून आसा तेंची कारवाई ऑलरेडी सुरू केल्ली असते. ते सध्या चोरी भरपूर जाता आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे भायले येऊन आपले जे हांगासर विक्री करतात त्याच्या खातीर आमचे जे लोकल आसा तांकां बरोच हाचो मार बसलेलो आसा आणि आमच्या लोकांक ते गिरायक जायना, तेंचे माल कापना. जे आमचे खरे गोंयकार आसा तेंच्या म्हणटा तशे विक्रीचेर जावं तांकां उदरनिर्वाह चलोवपाक एक गोश्ट मातशी डिफिकल्ट जाल्ली आसा.
सो तेचेर आमी ऑलरेडी कारवाय सुरू केल्ली आसा आनी आज नेमके तेंचे तेच म्हणणे असले की भायरची तुमी विक्री करतात कित्याक आतां तुमी पळयलां तर भायरचे वेंडर्स आसा व्हेरिफिकेशन आसा पळय तेंचे करप खूब म्हत्वाचें आसा आनी सगळी कडेन चालू आसा हे तशें म्हापसा म्युनिसिपालिटीने ऑलरेडी सुरवात केलेली आसा आनी त्या पद्दतीन तांकां तें कळलेलें आसा की ऑलरेडी यू हॅव स्टार्टेड दॅट वर्क बट स्टील एज अ सपोर्टीव एक्शन आनी कितें आसा तें चालू दवरचें हेचे खातीर तेंच्यांनी गोंयांत येवपी खाजगी विद्यापिठाक लागून गोंयकारांक फायदो जातलो वा ना तशेंच खाजगी विद्यापिठांत रोजगार मेळटलो काय ना हांव खाजगी विद्यापिठाच्या विरोधान ना मात सरकारान खाजगी विद्यापिठा विशीं स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी काँग्रेस फुडारी युरी आलेमांव हांणी केला. And they were assured की जॉब्स गोंयकारांक खास करून कोंकणकारांक मेळटले. इट इज शॉकिंग. आमी प्रश्न जेन्ना विधानसभेत घातले and based on several meetings including the chief minister assured during a Lok Sabha meeting that jobs would be given, priority would be given to Konkonkars, to Goinkars. But आज जोरी तो थिंग चोयला the sorry state of affairs. All these jobs are given to people of Sharman Verma like. भायले मनीस तिका येवन major jobs in spite of Goa's land, Konkonkars land being sacrificed. And in return, what do Goans get? What do Goans get? What have they got? A classic example. And म्हाका दिसता थिवी वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी येता पुणेची 2 लाख स्क्वेअर मीटर कोमदादीची लँड. दिस इज नथिंग बट टू ब्रिंग अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट्स. आमी जेन्ना पहिले मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक हे बिल हाडिल्ले अबाउट प्रायव्हेट युनिवर्सिटीज and the fees were reduced from 10 crores to few crores. 10 crore जे मिनिमम फी आशिल्ली ती उणी केले. द बिल वॉज बुलडोज. त्या वेळार आमी मुखेलमंत्रीक ऑपोज करून विचारले वाय आर यू ब्रिंगिंग दिस प्रायव्हेट युनिवर्सिटीज इन गोवा. वॉट इज शॉकिंग इज इफ यू सी द गोवा युनिवर्सिटी पळय आमगे रँकिंग पळया इट हॅज गॉन टू अबाउट 150. इट वॉज 85. एड्युकेशनाक हाडटा तेजे व्हॉट इज द नीड? विल इट बेटर द रँकिंग ऑफ गोवा युनिवर्सिटी? गोंयकाराक कितें फायदो? लेट द गव्हर्नमेंट कम क्लीन. Why was the need of 10 crores to drop to 2 crores? Minimum requirement for a private university is only 10 crore only. Why was it dropped to 2 crores? Why to give benefit to these guys? म्हापशा एकता नगर हाऊसिंग बोर्ड वाठारांत जमनी माफियांनी बांदिल्ली 6 बेकायदेशीर घरां म्हापशा नगरपालिकेन मातये भरवण केली. योग्य गरजेचे परवाने घेनासतना ही बांदकामां केल्ली तांकां लागून पालिकेन ही कारवाय केली. जमीन हडप प्रकरणांत आशिल्ल्या मालमत्तेचेर ही बेकायदेशीर बांदकामां केल्ली. आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर जे आसा शेखर गांवच्यानी हांगा पाहणी केली. पाहणी करतना ताका कळ्ळें की हांगासर बेकायदेशीर एक 6 स्ट्रक्चरां सिद्दीकी सुलेमान हांणी बांदकाम करून स्ट्रक्चरां उबार केल्ली आसा. त्या प्रमाणे तांणी आमकां रिपोर्ट दिलो. रिपोर्ट दिवन चौकशी केली. चौकशी नोटीसूय दिल्ली सिद्दीकी सुलेमान हाका. चौकशीचो हजर रावलो ना आनी जेन्ना चौकशी सोंपली तेन्ना कळ्ळें की ही स्ट्रक्चरां बेकायदेशीर आसा. कारण म्युनिसिपालिटीचे बाकीचे ज्यो ऑथॉरिटी आहा तांचे कोणाचेच ह्या बांदकामाक परवानगी नासली. फायनली ताका डेमोलिशन नोटीस काडलेले आनी आयज त्या डेमोलिशनाची आमी अंमलबजावणी करता. स्ट्रक्चराची आमी बरोबर टोटल जागो सर कोणाचो? जाग्याची म्हाका कांय म्हायती ना पूण स्ट्रक्चरां जी आहा ती सिद्दीकी स्ट्रक्चरां इलिगली आसली. कोण 2 स्ट्रक्चरां ही? टोटल 6 आहा. ही 2 मागीर थंय पत्र्याची शेड आसली. मागीर येते 2 टँक दवरलेले स्टँड जे आनी एक सोपीट. ओके. कोणा कोणा बांदलेली ती? नांवां तेंची कितें? कोणी बांदलेली अशी न्ही पूण चौकशीन कळ्ळें की सुलेमान खान हांणी बांदला म्हणून पाहणी कळ्ळें आमकां. पेडण्या तोरशेच्या एका चलयेचेर बिगर गोमंतकीयान हल्लो केल्ल्या प्रकरणात पेडणेचे थळावे शुक्रारा पुलीस स्टेशनाचेर एकठांय आयले. ह्या चलयेचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो तपास खंय मेरेन पावला हाची चौकशी करपाक पेडणेच्या थळाव्यांनी पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर गर्दी केल्ली. देखून भाड्याक रावतल्यांचे टॅनंट व्हेरिफिकेशन करचे तशेंच हल्लो करप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी पेडणेच्या नागरिकांनी केल्या. सगळे जाण पेडण्याचे जागृत नागरिक म्हणून हांगा जमलेले आसा. तर कित्याक एक इन्सिडंट असो जालो की 2 दीस पयलीं एक सकाळी 10:30 सुमार
कितें जालें तर आमची एक भयण म्हणपाची एक वर्षाची चली संजना शेटये म्हणून सादेव शेटयेची भयण तेचो भाव हांगा आहा. सो कितें जालें ती ट्रेनिंगेक येताली GMRाक कामाक आसता ते. सो विस्कोंटात तिची ट्रेनिंग आसली. मीनवायल येताना कितें जालें वाटेक येतना एक भैया जे रेती काडटा हांगासर न्हयभागात. सो तेणी कितें तरी तेचेर एक सर्टन ऑब्जेक्ट म्हणटा तो, सो मे बी तो रॉड आसूं शकता कितें आसूं शकता, ते ट्रॅव्हल करताले गाडयेन एकटे आसले ते, तेच्या फाटीर तकलेर मारले थंय ते पडले आनी तो सडनली तेचे कडेन धांवून येयलो तेचें इंटेन्शन कितें असलें आमकां खबर ना. मे बी तो अनैतीक कितें तरी करपाक सोदतालो. सो मीनवायल तेचो टायम त्या चेडवाचो बरो इतलो की तेचो काका एक 50 मिटरार फाटल्यान येतलो, एक दोग जाण ते स्टॉप जाले आनी थंय पयलो जाल्यार भैया तेच्या फुडें धांवलो. इतल्यान ते काका आनी पावले म्हणटकच ते पळाले, भैया तो पळालो सायडीन कोण असले लोक ते जमलेले, तेंच्यांनी तेका घट धरलो आनी पुलिसांच्या स्वाधीन केलो. आमी तुमकां कित्या खातीर हे मुद्दम नमूद करता की हो असो इन्सिडंट लास्ट टायम जेन्ना कितें जाल्लें, असोच आमचो एक टॅक्सी भाव एक्सिडंट जाल्लो, बट आसली ती मर्डर आसली. जेन्ना आमचे अशेच भुरगे लागीं जाल्ले सगळे जाण आनी खंय तरी आवाज उठयलो आनी ती एक्सिडंट केस टर्न इंटू मर्डर आनी मागीर ती मर्डर नोट जाली. खंयच इन्व्हेस्टिगेशनात हलगर्जीपणा जावपाक जायना. त्या खातीर आमी सगळे भुरगे हांगासर पुलीस स्टेशनार जमले आनी PI कडेन स्टेटस विचारपाक आयले. सँड एक्सट्रॅक्शन करता इलिगल करता तेचे आमकां पडलेले ना, पण आयज तेच भैया भायल्यान येता बिहाराच्यान, तेंचो नेचर असो थंय रेप करता मर्डर करता आनी येता हांगा थंयसर तेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन ना पुलीस स्टेशनार. CMाक सांगता हाचेर लक्ष दवर, कित्याक पेडण्यान अशें घडोवंक जायना. 2 इन्सिडंट जाले, हेच्या फुडें अशें जावपाक जायना. त्या खातीर हे भुरगे सगळे हांगासर पुलीस स्टेशनार जमलेले आहा. मागता SP जो आहा आमचो अक्षित कौशल सर प्लीज लूक इनटू दीस, असो मॅटर हांगा परतून जावपाक जायना. प्रसंग घडोवन तेचेर एक्शन घेवच्या पयलीं जे अशे प्रसंग फ्युचरान घडपाक जायना हेचेर पयलीं कितें तरी प्रिव्हेन्शन म्हणटा तें करपाक जाय. सो म्हाजी रिक्वेस्ट पेडणेकारांक, हांव फाटल्या फावटी पासून आमचो एक टॅक्सी ड्रायव्हर देविदास कोनाडकर हेकाय पासून अशेंच भायले जे कोण येयल्ले हांगासर कामा निमित्तान तेंच्यांनीच तेचो मर्डर केल्लो. त्या टायमार पासून एक हांवें आमचे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगलेलें, पेडणेकारांक आव्हान केल्लें की आतां तरी जागे जाया म्हणून. कळ्ळें? अजून पासून हांव तेंच सांगता की आख्या पेडणेकारांनी पेटोवन उठपाची गरज आहा की हो इन्सिडंट तुमी आयज ह्या आमच्या भावाच्या भयणी कडेन जाला तेका लागून तुमी ओगी आहा थंय रावल्या, फाल्यां सकाळीं तुमचेर केन्ना असो प्रसंग येतलो पळय त्या टायमार जेन्ना तुमी लोक सोदूंक धांवतले त्या टायमार कोण येवपाक ना तुमच्या वाटले. तेका लागून अशें इन्सिडंट केन्ना फ्युचरान घडपाक जायना म्हूण सगळे एकठी येवन ह्या हेचेर निशेध करपाक जाय ह्या गजालीचेर. आनी जे ते बावडे चेडू वयताले कामाक त्यांनी हेल्मेट घातले, तो फातर तेचेर जो मारला तो हेल्मेटार लागला म्हूण ते साल्वार जाले. तेच्या आमकां अशी आतां मेडिकल सोर्सांतल्यान हे मेळ्ळा, तेच्या हेणी सांगला आमच्या सहदेवान सांगला की त्याची स्कल आहा पळय ती पासून डॅमेज जाल्ली आहा म्हणून. जर तेणी हेल्मेट घालूंक नासलें जाल्यार आयज तेचो जीव वयतलो आसलो त्या चेडवाचो. हेची जिम्मेदारी कोण घेतलो आसलो? ते कोण खंयसरले आमकां कांय खबर ना, आमी कोण वळखनात तेंकां. ते काम करपाक हांगा येता, तेंचो कोण ओनर आहा तो तेंकां पोसता, पूण तेंची जिम्मेदारी कितें आहा ती दिवपाची. दसऱ्या निमतान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान गाडयांची पुजा केली. तशेंच समेस्त गोंयकारांक दसऱ्याच्यो परबी दिल्यो. गोंय हो संस्कृतायेचो प्रदेश आशिल्ल्यान दरेकल्यान आपली संस्कृती तिगोवन दवरून गोंय नितळ आनी सोबीत दवरचें असो उलो मुख्यमंत्र्यान मारलो. आणि दसरो उत्सव हो गोंयांत तसो खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या पद्दतीन मनयता. शस्त्रपूजन हे दसऱ्याचे एक मोठे महात्म्य आसा. सगळे आपापल्या घरांत वेगवेगळ्या शस्त्राची पुजा करून दसरो उत्सव मनयता. आनी हे करता आसतना सोने लुटप किंवा सोने एकामेकांक दिवप ओके ही एक परंपरा आसा. गोंयांतल्या प्रत्येक गांवांतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीन दसरो हो खूब व्हड आनी मोठ्या उत्सवांत मनयता. हांव दसऱ्याच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी देशवासियांक खूब खूब उर्णीत परबी दिता. आनी दसरो सण हो असोच खूब मोठ्या व्हडा उत्साहात गोंयकारांनी आपल्या वेगवेगळ्या गांवांत मनयता. तीच परंपरेचें जतन करता आसतना गांवांतली एकी, गांवांतली संस्कृताय आनी गांवांतलें गांवपण हे टिकोवन दवरपा खातीर आनी आमी जशें म्हणटा की गोंय हे संस्कृतायेन नटलेलें आसा. हे गोंय अशाच पद्दतीची संस्कृताय टिकोवन दवरपा खातीर सगळ्या समेस्त गोंयकारांनी सदोदीत वांटेकारी जावपाची गरज आसा. हांव समेस्त सगळ्यांक दसऱ्याच्यो शुभेच्छा दिता आसतना गोंय हे सुंदर स्वच्छ आनी टिकोवपा खातीरूय बी सगळ्या समेस्त गोंयकारांनी सरकाराक सहकार्य करचें इतलेंच सांगता आसतना दसऱ्याच्यो उर्वरीत परबी भेटयता.
लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सज्जना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.